दीस शुक्रार ऑक्टोबराची 4 तारीख 2024. पहिले वाचप जोब प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. अध्याय 38 वाक्य 1 12 तावन 21. अध्याय 40 वाक्य 3 तावन 5 पर्यंत. तेन्ना सर्वेस्परान वादळा भितर तावन जॉबाक जाप दिली. ताणें म्हळें, पृथ्वेचे कोनशे धरूंक आनी खोट्या मनशांक तिचे वयले पापडून उडोवंक तुवें तुज्या जिवितांत केन्ना तरी सकाळेक आज्ञा दिलाय वा फांत्या फाराक ताचें स्थान कळीत केलाय. मोर मारिल्ले मातये परी पृथ्वी बदलता आनी वस्त्रां बरी ती रंगयतात. पूण खोट्या मनशा कडचो उजवाड काडून व्हरतात आनी उबारलेलो हात मोडून घालतात. दर्याच्या जरीसशी पर्यंत तूं भितर सरलाय वा समदिराचे गुंडायेन तूं भोंवलाय. मरणाचे दरवाटे तुका दाखयल्यात वा अंधकाराचे दरवाटे तुवें देखल्याय. पृथ्वेची विस्ताराय तुवें आटापिलाय. हें सगळें तूं जाणाय जाल्यार म्हाका सांग. उजवाडाच्या निवासाची वाट खंयची आनी काळोख खंय वस्ती करता. तांकां ताच्या प्रदेशाक व्हरूंक आनी तांच्या घराची वाट दाखोवंक तूं शकताय. तूं हें जाणाय कित्याक तूं त्या काळार जल्मल्लोय आनी तुज्या वर्सांची संख्या व्हड आसा. तेन्ना जॉबान जाप दिवन म्हळें, पळय, हांव कांयच न्ही. हांव तुका कितें जाप दिवं? हांव म्हज्या तोंडाक हात दवरतां. हांव 1 पावटी उलयलां, परतून उलोवचो ना. 2 पावटीं तरी तशें हांव आनीक करचो ना. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 139 1 तावन 3 7 तावन 8 9 तावन 10 आनी 13 तावन 14 AB पर्यंत. श्लोक. सासनीक जिविताच्या वाटेन म्हाका आसलय सर्वेस्परा. सर्वेस्परा, तुवें म्हजी तपासणी केलाय. तूं म्हाका वळखताय. हांव केदळा बसतां केदळा उठतां तें तूं जाणाय. म्हज्या मतींतली चिंतनां पयस थावनूच तूं पारखिताय. हांव चलूं वा न्हिदूं तें तुका कळटा. सगळ्यो म्हज्यो करण्यो तुजे मुखार उक्त्यो. श्लोक. सासनीक जिविताच्या वाटेन म्हाका आसलय सर्वेस्परा. तुज्या आत्म्या लागसो खंय म्हणून पयसरून वसूं? तुज्या मुखामळांतावन खंय म्हणून पळोवन धांवूं? सर्गार सोडून वसूं जाल्यार थंय तूं आसाय. पाताळांत वचून न्हिदन जाल्यार थंय तूं आसाय. श्लोक. सासनीक जिविताच्या वाटेन म्हाका आसलय सर्वेस्परा. अरुणाचे पाकाटे लावन उदेंती कुशीन उबोन वचून सागोराचे पेले तडीर बिडार करूं जाल्यार थंय पर्यंत तुजो हात म्हाका चलयता. तुजो उजवो हात म्हाका घट्ट धर. श्लोक. सासनीक जिविताच्या वाटेन म्हाका आसलय सर्वेस्परा. म्हजी अंतरमळां घडललो म्हज्या आवयच्या गर्भांत म्हाका भिणललो तुंच न्हयवे. म्हज्या सैंबाच्या अद्भुता खातीर हांव तुका वाखणटां. सगळ्या तुज्या रचनेच्या विचित्रां खातीर हांव तुका दिन वाचतां. श्लोक. सासनीक जिविताचे वाटेन म्हाका आसलय सर्वेस्परा. शुभ वार्ता. लुका प्रमाणे शुभ वार्ता अध्याय 10 वाक्य 13 तावन 16 पर्यंत. जेजू म्हणालो, हाय तुका खोराजिना, हाय तुका बेतसायदा. कित्याक तुमचे मदें केल्ली ती असर्या तीर आनी सिदोन शहरांनी केल्ली जाल्यार थंयचो लोक खंयच्या काळाक गोणी वस्तूर न्हेसून आनी आंगार गोबर पुसून आपली जिणी बदलतो. देखून जरतेच्या दिसा तीर आनी सिदोनच्या लोकांक
तुमचे वरनी सड काकुळट लागतली आनी तूं कफरनाव तूं कितें अंतरळार सडतले म्हूण चिंताय पाताळाक तूं शेवटतले. जो कोण तुमकां आयकता तो म्हाका आयकता. जो कोण तुमची बेपारवा करता तो म्हजी बेपारवा करता. जो कोण म्हजी बेपारवा करता तो म्हाका धाडलेल्याची बेपारवा करता. देवाचें उतर हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. हांव कितें जावन आसा तें देवान म्हाका दिल्लें देणें आनी मुखार हांव कितें जाता तें हांवें देवाक दिवचें देणें म्हणटा सा अगोस्तीन. लोकांचो सदांच मोग करचो जेजू आज आपल्या लोकां थंय रागार जाता. आपली बेजाराय आनी दूख भायर काडटा. आयचे सुवार्तेन ह्या शहराचो उल्लेख केला. कफरनाव, खोराजीन आनी बेतसाइदा ह्या 3 शहरांक देवाची कृपा सडीत जावन मेळिल्ली. ह्या गांवांनी जेजून जायती आजापां केल्लीं. पूण हो लोक जेजूच्या शिकवणेक कान दिनासतना आपली पातकी जिणी बदलूंक प्रयत्न करूंक ना. आमी क्रिस्तांव जाल्ल्याक मात्र आमी सर्गी राजांत वांटली जायना. आमी पवित्र स्नान घेतले म्हणून सर्गीच्या राजाची भुरगीं जाता म्हणूंक जायना. आमी क्रिस्ती वाटेन चलूंक आसा. आमचे सडवणे खातीर आमी वावरूंक आसा म्हणटा सांत पावल. आमचें जिवीत पवित्रपणी जियोवचे मुखांत देवाक मोगाचें जावया.